लोटली वाठारांत येवपी सनबर्नाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो। तशेंच रोमी लिपी कोंकणीक समान दर्जो दिवपाची मागणी करपी थाराव ग्रामसभेन संमत केलो। कोयर वेवस्थापन प्रकल्पाक थळाव्यांनी विरोध केला। जेन्ना वयताले तेन्ना कितें तरी चलतालें सो ते थांबले आनी जागृत कशे नागरीक कशे ते वचून ताणें विचारले तुमी हिंगे कितें करतले म्हणून आनी ताणें सांगलें वी आर फ्रॉम बुकमाय शो आनी तेंचे म्हणटा प्रमाणे आयडीएसीचो कोण एक महत्वाचो मनीस आसा म्हणजे गार्बेज हेजो नांव ना पूण आतां रेजोल्युशन घेतलां आमच्या गांव सभे मामलारांनी खंय एक ओपन स्पेस आसा तो हिंगा आपली गार्बेज आमची गांवची गार्बेज प्लांट आमी थंय उबारचो आनी पुराय गोंय सरकाराक सांगचें आमची गार्बेज आमी खूद सेटल करतले तुमचे आख्खे गोंयचे आख्खे सावथचे मुरमुगाचे प्लांट आमचे लोटले घेवन आमी दिवचे ना। आमसभा रेजोल्युशन घेयला अनएनिमसली सनबर्न ऑपोज करपाक येयला रिगार्डींग गार्बेज प्लांट आसा तो गार्बेज प्लांट ऑपोज करपाक येयला आनी रिगार्डींग रोमी कोंकणी स्क्रिप्ट ती एप्रूव केल्या। ओके फाल्यां सनबर्न तुमी ऑपोज करता गव्हर्मेंट गोज अहेड देन फ्रॉम आवर सायड ग्रामसभा रेजोल्युशन आमी ते सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंट्साक फॉरवर्ड करतले। ना पूण तरी पूण समज तूं गव्हर्मेंट गोज अहेड हो फाल्यां तांकां तेंची परमिशन मेळ्ळी तुमी परमिशन दिताले? आमी परमिशन दिवपा नाय कित्याक आमच्या गांवच्या लोकांक गेले म्हणजे आमकां सनबर्न नाका। पूण गार्बेज तुमचो ट्रिटमेंट प्लांट कित्याक ना अजून बिकॉज एवरी पंचायत हॅज टू हॅव इट्स ओन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट। आमचा हा टेम्पररी आहा बट ओनली थिंग इज वी आर हँडलिंग विथ ड्राय वेस्ट वेट वेस्ट ना वेट वेस्ट ना वाय एनी रिजन फॉर आमचे प्रोसेस चालू आहा करपा लागून एक्चुअली आमकां लँड ना पंचायतीको लँड ना सो कम्युनिटी बी आमी लेटर केलो आहा रिक्वेस्टिंग फॉर द लँड सो अलॉट अ प्लॉट पुट अप परमनंट एमआरएफ प्रोसेस आहा चालू आहा। मुखार केसो येतलो लोकांक नागली गव्हर्मेंट कोणाक करतले वाऱ्यार करता गव्हर्मेंट करता लोकांक करत न्ही सो लोकांक नाका आज लोकांनी हजार पासून लोक 700-800 लोक ग्रामसभा 138 ग्रामसभा लोक गेले मरे लोकांनी सगळ्यांनी युनियनसली ओपोज केले मरे आनी कितें लोकांना जाय कोणा जातलो सपोज गव्हर्मेंटान सपोज आनी कांयच ना सपोज आनी कांयच ना जरी लोकांक नाका जावं सनबर्न जावं गार्बेज प्लांट जावपाचो ना गव्हर्मेंट आहा तो कोणा पासत आहा गव्हर्मेंट आहा तो लोकां पासत आहा म्हणटच गव्हर्मेंटान लोकां गेले जे कितें डिसिजन आहा ते मानून घेवपाकूच जाय। गव्हर्मेंट कोणा पासत आहा रे कोण इलेक्ट केले गव्हर्मेंटान सनबर्न कोणा पासत इज इट अ गोवन कल्चर कोणा जाय रे सनबर्न कोणा जाय गव्हर्मेंट कितें बेनिफीट आहा तेजेर आमी स्लोगन्स घायलो आनी चोय स्लोगन्स घायलो आनी चोय लोकांनी पेंट कोण हाडले गव्हर्मेंटा दाखोवपा बाबा दीस सनबर्न इज नॉट बेनिफिटींग गोवन्स ते आमी गोवन कल्चरूय न्ही तो वेट गार्बेज इज जनरेटेड And where it is taken over to? आता खंय वता तुमी सालिगांव? वेट गार्बेज वेट गार्बेज आमकां GWMC project, so they must be knowing and they can require. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।